यब्बा आजी कोयर काणपासून कुठ भारी दुखतस यब्बा इतलं सान घर कोयर काणपासूच्याक तो कुर्टा दुखिवे म्हण तुम्ही सांगच्या पुरोती ते कसं नलमळारी अभ्यास चुकले नव्हे तशी दावनो मस्त टाईम नंतर हांव कोयर काणपासीतस नव्हे तशी दावनो कुर्ट पाय प्राझोर दुखतस आमगेल मन सोंबेरी तनक जाल्यार वग्गी वग्गून घेता नव्हे म्हाका सुमार पण तशी दिसला पूड हांव सान आसतना कोयर काडचे पुसूचे बाईन सुद्दां तांडून हाडचे पूरा मिगेले काम आशिल्लें कसनी सुस्त जायना आशिल्लें आतां हांव गुरबीण जातरी ही सुंदरक हांगा कामां येवचें सुरू केल्लें ताजे मागीर देखून हांव कोयर काण पुसिल्लें ना संजवाळ खंयी पूण हे कोयर काडची सोडल्यारी हांव कोयर काण पुसूच म्हणून आतां सडनली केलें नव्हे तशी जावन हांगा प्रदुखीशी घे गाडी बसता मागीर सुदारसून घेवन काम करता. हो सुंदर अक्का आमगेल घरा कामां या नव्हे. हो हन्नी उलयले म्हण कितें जाता सबा कोणाला उलयता राबलींत की हांव थोडे वेळ सुदारसून घेता. हा उलयतस नुतस सुंदर अक्का कसले अक्का. तें हांव तुमगेल घरा कामाक येवचें नज म्हणला तुळशीन. आमगेल घरा कामां येवचें नाक म्हणवे तुळसीन कसले खंय म्हाका एक उत्तर सांगील ना बा कसले तीन तू कामां दुखून काण घाल्ले. तुका सांगनी म्हण जाल्यार सांगच्या नज म्हण तिगेल मनास की कसां की आनी हांव सांगून तिका न्ही इतलें कोप हाडत नाका. हांव करनातील चुकी कधी नाही होड आपत घाल्ला आनी गोत्तसून हांव हे प्रसंगून आनी तुमगेल मध्येन तू लढाई येवचे मागीर वापस ते मिज मातेर येवचे नाका बा नाका. हांव कामां येवचे ती किश्ट नाखे नाका खंय असं होड ना. 4 दीस कश्ट जाता मागीर खंय दव मेळटले काम मेळचेवर एकाची के कश्ट जाता होड ना. सुंदर अक्का सम अर्थ दवतशी उरलई कसं की मधमध्ये रबयता बा कसं की सांगता कसं सांगता म्हणून म्हाका अर्थ जाता ना. कसले तुळशीन तू कामां येवच नाक म्हणले क्लियर जावन सांग अर्थ दवची तशी सांग. असं सोड तुळशीदासन ना आमगेल तसल तुरबडेंक हे प्रमामुली हांव फुडें मस्त प्रचुकी केला तुका गोतस मू हांगाचे थंय तेंचे हांगा सांगचे पुरा खंयचे खातीर करतसिले प्रगोतस मू अपास तेंचे कसले सांगचे जाल्यार आतां हांव कोणाल सुद्दें कळना कोणालेच सुद्दी उरलेना आयकल्यारी आयकनातला वेरी आसता हांव जाल्यारी म्हाका हाजी सोडी नाका. हां पूड केलेले तप्पाक देवान शिक्षा दिली म्हण लेखून उतारता असं होड ना. हांव उलयता राबलेरी म्हाका न्ही वेळ जाता दुसरे कडेन प्रकामा वचका नव्हे तूं अयो रडतस सुंदर अक्का भितर यो तू भितर यो. ना अशी बेजार जाले तितलेची असं होड ना. हांव न्ही काम वता भितर बस कशें लढाई कोण घे नाका ती. अयो सुंदर अक्का राब हांव उलयतस ती सीद चमकल मू कसन दत की आमगेल तुळशीक हातपाय धुवन येते खाण घालून दवरता. हा तें सो म्हाका एक विशय निमगुका आशिल्ले सुंदर कामां दुखून काण घाल्ला खंय मू म्हाका एक उत्तर सांगील ना. तीक कामां दुखून काण घाल हांवें सांगच्या विसरली. विसरल्यार होड ना म्हाका विशय कळले कसले म्हण निमगू येत की. आम्ही 2 जण उरलेनात म्हणचे विशय तिणें हळे मलाक सांगला तें म्हाका कळलें ताका ती कामां दुखून काण घाल्ले ती आनी आमगेल घरा येवचे नाका. हांव आनी तू उलयनात म्हणून ती कश कळटा. हें खंडीत तिगेले काम पूड दोन तिणें हेंच नवें केलेले हांगेल तांक सांगचे तांगेल हांक सांगचे रांदे व्हरचे खाण व्हरचे हेंच नवें तीन केलेले तश जावन ती कामां दुखून काण घाल्ले हें कामय तिगेलेची खंडीत हय. विशय गोतनाशी तशी प्रापातन घालची चूकी नव्हे. म्हाका तुमगेलो उपदेश नाका तुम्ही सम्मसील जाल्यार हें प्रदायन आशिल्लें
हा म्हणे तुम्ही उरले ना ती म्हणजे विषय हो हळे माते कशी कळले तुम्ही सांगलवे अय्यो ना बा ना हे विषय हांव कोणालागी संगनी तुम्ही संगनी हावे संगनी म्हळरी महिना तಣ್ಣकनी ಹೊಳೆ ಮಕ್ಕ ಕಶ್ ಕಳ್ಳೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಮಿತಿ ಈಚೆ ಹೇ ಸುಂದರಕ್ಕ ನಿಮಿತಿ ಈಚೆ ವಿಷಯ ಕಳ್ಳೆಲೆ हे विषय आमका सुंदरी लिमिट कळलेल नाही हाव हंग ऐकलेली हाव तू पयली उಬ್ಬಟ್ಟಿ दिवचक म्हणून येत आसिली तेद्द तुमगेल दोघा लढाई जोर जोर बाहेर ते ऐकत आसिले तशी दावनो मिगेल कन्ना पडले आमगेल घरांतू सांगल्यार कोणी नमगनी आसिलींती परीक्ष करचे म्हण आयलींती दलरी देवस म्हणजे काजी आज कळली पड तुमगेल विषय हा सुरेखने आमगेल घराविषयी तुका कळले विषय मग पैरीच कळले तू आणि तुळशीदास भारी भारी जोरार उलयतसील मग तू तुळशीदासाक भारी भारी जोर करतसील मग तशी दावनो मग विषय कळले आणि हक कारण मिगेल बंबून म्हणजे कळले अय्यो सुरेखोने महिना तन्न कसने म्हणका महिना तन्न कसने कारण नाही हक कारण मिगेल बंबून म्हण तुगल बायल सांगतसील मोनी अय्यो सुरेखोने महिना तಣ್ಣल वैर हांव कसने सांगिल नाही महिना तಣ್ಣन गज्जಣ್ಣन कसे की तमाश केलेले तुम्ही इतलं होड घेतलं म्हणून हांव अंक जोर केल तितल्याची अय्यो महिना तಣ್ಣल वैर कसने सांगनी आबा महिना तಣ್ಣन कुशाल केलेल निमित्त नव्हे तुम्ही दोघ जणांची लढाई मारताशे मगिरी मिगेल बंबून हक्क कारण नव्हे तशी नाही सुरेखोने महिना तಣ್ಣನ ಗಜ್ಜಣ್ಣನ ಹಂಕ ಕಸಕಿ ತಮಾಷ್ ಕೇಳ್ಕೆ ತಷ್ಟವನ್ ಹನ್ನಿ ಮಿಗೆಲ್ ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪಡ್ಚನ ಜಮಣು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮಿಗೆಲ್ ವೈರಿ ಸಾತ್ಸಿ ತಸಿಲಿಂತಿ ಕಸಕಿ ಪ್ರದಲ್ಲೆ ಸೊಡಾತಿ ತಶಿದವನ್ ಹಾವ ಅಂಕ ಜೋರ್ ಕೇಲ್ ಹೊರತು ಮೈನಾ ತಣ್ಣನ ಗಜ್ಜಣ್ಣಲ್ ವೈರಿ ಆಮ್ಕ ಕಸನೆ ಕೋಪನ ಹಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಕಮಣ್ ಹಾವ್ ತಶ್ केलेले अय्यो देवा ते दिवस महिना तण तकाच वे आमगेल घरा आयिल्लो अय्यो देवा मिगेल वैर कसं लेखले की महिना तण्णा म्हाका स्ವಂತ अण्णापाशी चढ अय्यो देवा ते देवात असेल मनशाक बेजार केल्मो हांवें हन्नी कसंकी कुशाल केल म्हणू तू बैलेल वेताना मने कोपचे लढाई कोच प्रसम्मवे हा तशी निमगी सुरेखोने चिक्की राब गो तुगला कಡೆ रुलेता सुरवेरी हक्क बली सोडायता सांग रे तुळशीदासा कसं की हन्नी तमाश केल म्हणू तितलं सिरियस घेवच्या अगत्य कसं नसिले तशी नाही सुरेखोने हांव महिना तण्णलगी गज्जोಣ್ಣलगी रीण घेतला नव्हे ते हांवाने कडे रीण कोरनू दुड्ड हाण दिल्ले जाल्यार तांणी तुळसीन दिलेले दुड्ड म्हूण सांगलींत नव्हे ते म्हाका चिक्की बेजार जाल्ले हांव एक धरले नव्हे तशे प्रमाणे ते एकचूर बेजार जाल्ले ते तुळशील वैरी चिक्की कोप कळले तितलेची तुळशील वैर कोप कळले तितल्यांची म्हणून कितली चंद कोण सांगतरे तुवा हांव धरले मनीस नाही हळे मा दुड्डू बैलेला घेतले म्हण सांगिल तेन्ना एक पण ते चूर मिगेल हा म्हाका पेट्ट धरले तितलेची त्या कसने असले तुळशीदासा हन्नी दवो गज्जी दवो तुका काशा भवल पशी चढ कोण पळोवंक येतात वैवे कसन की कुशाल केल म्हण सांगून बायलेल वे तितलं कोप्पील नाही अशी कसन की माराया कसं उरलो का म्हणू कळना तुमगेल दोघा लढाई तो हमगे ते ही लढाई दल्ले हेकड पाप ते सुंदरी कೈ ಕಾಮ ದಕುನ್ ಕಾಣಗಲ್ ಹಿನ್ ತುಳಸಿನ ತಿಕ್ಕ ಏಕ ಅವಸ್ಥೆದಲ್ ಪಾಪ पाळ हळेमा महिना तण्णನ गज्जಣ್ಣನ कसकी कुशाल केल म्हूण सांगून हन्नी मिगेल वैर कोपलींती हांव जोडलेल दुड्ड अप्पणा म्हणून हट कोनगेन बसलींती कडेरी रिणाच्या घरा येवन एक दोन अवस्थ दायनी असो त्या प्रकाशकी समदल्ले दल्लरी हन्नी अशी करची समनय नव्हे बायलेल दुड्डू अप्पडचनच म्हळ्यार ते कशी जात हळेमा संसार म्हणताना बांबूण बायलेल दोघे एकच नव्हे एका गाडीत दोन चक्र तशी अशी म्हणताना आम्ही दोघ जण सम हंगेल रीणंतू म्हाका कंचेची पाल नावे सुखाक मात्र बायला कष्टाक बायल नाकवे हांव जोडलेल दुड्डू अप्पडचनच म्हणून अशी करतात मू तश म्हण मागीर हांव हे घरांत आसचेनच नव्हे हन्नी जोडलेल प्रा खावचेनच नव्हे ते ताजಗೋಸ್ಕರ ಹೊಳೆ ಮಾ ಹಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಅವಕ म्हणू हांव हंगेला गुल्लोच सोडले तश म्हणू घरा काम दवो रांदप दवो खंयचे राबेनी हंक पुरा हांव कोरून दितसिली बायर जनक आमगेल घरा विशय कळचेनच ज म्हणू
अब्बा अब्बा बाबा इतलं पुरा चल्लावे हंगा एक उत्तर एक सूक्ष्म आमक कळण्याशी पळोंक इतलीं ती नवे म्हळ्यारी आम्ही तुमका लगीत नाही दुराची आम्ही कोणकी कितकी नवे वही माय हंका मी दूराची हाव हे तुळशीक काशा बहिणीपाशी चढकोन पळोंक येतसिली हन्नी हे तुळशीदासक भावापाशी चढकोन पळोंक येतसिली ती जाल्यार आज पळय येती एक गुट्टू एक सूक्ष्म आमका कळल्याशी केलीं थन्नी असो आणि आम्ही हंग रापचे नकमाय वचा घरा वचा ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೊಳೆಮ್ಮ. ಸಾರಿ ಸುರೇಖೊನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈ ವಚ ನಕತಿ ಬೈಸತಿ ಅಮ್ಕು तुम्ही सोडल्यार आनी कोणेक तिन्हाती हे पुरा तुगेले गळ्यावेल उतर म्हणू म्हाका कळली गो कळली म्हाका तुगेल मनान तू आम्ही कोणे आसिल जाल्यार तू पुरा आमगेला सांगून घेतसिली तश नाही सुरेखोन्ने प्रति एकक तुमगेला घेवन सांगला रे तुमके करकर दिसनवे तुमगेले हजार इतले तरले तापत्रे असता ताजे मदें तामगेल कसले का म्हणू आनी म्हाका मुख्य धांवन हंक बुद्धी शिकोवक आशिल्ले आनी ते दारले म्हणजे अहमद कोण भार येवका म्हणू हांव इतले प्रयत्न केलेले असं सोड गो सुरेखा आणि ते चुल्लन प्रयोजन ना आता कसं गो तुळशी तू तुळशीदासला गुल्लैत की ना सांग हांव तिगेला गुल्लोचक रेडी आहेस ಹೊಳೆಮ್ಮ तीच मिगेला गुल्लेना म्हणता इतक्या गो तुळशी उरलेना तुक तगलवेर प्रीती नावे बमनलवेर प्रीती ना म्हणून खंयचे बायल सांगतवे सुरेखोन्ने तांगे लागी अहंकार असपळे म्हळ्यार हांव धरलो बायलेल तूं डापडचें नज्ज असल पुरा एक नमने सान बुद्धी असपळे त्यात आनी सोडल्यार खंडित खंडित हांव तांगेला गुल्लयता म्हाका तांगेला गुल्लेनाशी रापचें साध्य नादल्ला तुळशील हे उतरक तू कसं म्हणत रे मिगेल सर्व चुकीदल म्हणून दायदला तिगेल पायर पडता ती मगेला गुल्लेला री तितले पुरो पुढे म्हणके आम्ही चंदायर असका म्हणू भारी आश करतस तशतला तू आणि वेरी ती गराका म्हणतो चिकेची सहाय करका तीन जळेल दुड्डू तुगल कष्टाक उपयोग सुन घेवका बंबुणनी बायल केदना एकाची कोणे वैर नाही कोणे तग्गु नाही म्हणजे तू अर्थ कोण घेवका कळ्ळ ಹೊಳೆಮ್ಮ ಮಕ್ಕತ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ हे ಪ್ರಕೃತಿಂತು ಚಲ್ಲೋ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಂಚೆಕ್ ದೋನಿ ಜಾತಿ ಸೊಳ್ಳರಿ ಕೊಣೆ ವೈರ್ನೆ ಕೊಣೆ ತಗ್ಗುನೆ ಸಕಡಾಂಕ ಸಕ್ಕಡ ಶಕ್ತಿಯಸ್ कोण कंचिदारी काम कोरियत समय संदर्भाक तक्कम्मी काम कोरकदत्ता हे मिगेल काम ते तुगेल काम म्हणू कंचे भेदभाव करू नजे हे पूर्ती मक अर्थदल्ल ಹೊಳೆಮ್ಮ हे तू मिगेला संतपशी तुगल बैलेला सांग माई आम्ही दोघांग असले रे तक्के प्रसंगचदायन वचा हाय इतवेल तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयलींत नवे आमगेल तुळशीदासल आणि तुळशी लढाई सद्याक तीर्मान दल्ला म्हण लेखला सद्याक राज दल्लल म्हण केसती आणि मुखार कसंकी पडो का हे व्हिडिओ ಬಗ್ಗೆ तुमगेल अनिसिके अभिप्राय दयकोन कमेंट्सन तिलसी येते आणि मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका मस्त व्हिडिओ घालच्याका सपोर्ट कराती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.